जो आसा तो डिस्ट्रिब्युशन इन गोवा मेडिकल कॉलेज करता. पूण त्याच बरोबर बाकीची हॉस्पिटल आसा थंय अशी सोय निर्माण करची जी साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, पोंडा एडी हॉस्पिटल आसा, त्यानंतर म्हापसा झिरो आसा, ही जी 3 मेजर हॉस्पिटल आणि वास्को चिखली ही 4 मेजर हॉस्पिटल आसा. थंय हे टँक बसून हांव म्हणना 20 मेट्रीक टनाचे टँक बसया, एटलीस्ट 10 मेट्रीक टन कमीत कमी तांणी बसोवचे, जेणे करून ताचो फायदो नक्कीच. थंय जर व्हेंटिलेटर आनी हाय फ्लो व्हेंटिलेटर्स आर इम्पॉर्टंट ते हाडून सरकारान भितर उडयल्ले आसा. आनी अशें आयकूं येलां की आमचे कडेन टॅक्निकल स्टाफ ना म्हणून ते हँडल करपाक. म्हणजे आमचे कडेन MS डॉक्टर ना, मागीर ते टॅक्निशियन ना. हे जे ट्रेनिंग आसा ते 1-2 म्हयन्यांत नर्सींग दिवन हे व्हेंटिलेटर कशें चलोवप, कितें करप, हे गोश्टी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान करपाची आवश्यकता आसा. ह्या शिवाय ज्यो मुखावयल्यो गोश्टी आसा ज्यो कोविड-19 भुरग्यां मदीं पसरता अशें जे स्पश्टीकरण सबंद भारतांत एम्स ह्या संस्थेन सुद्दां केल्लें आसा, ताचेर सिरियस विचार विनिमय गोंयांत करपाक जाय. कारण ट्युरिजम एकदां जर ओपन केलो आनी सगळ्यो गोश्टी जर गोंयांत चालू जाल्यो, कॅसिनो आसूं किंवा ड्रग पार्टीज आसूं, रेव पार्टीज आसूं किंवा इतर क्लब डान्सीस आसूं किंवा बाकीचे रेस्टॉरंट मोठी मोठी आसूं, हे जर चालू जावन आतां येता त्या चवथीच्या सिजनाक परत मोठो बोवाळ आसतलो, लोक बाजारांत वतले, खरेदी करपाक वतले. हाचेर प्रत्येक कडेन सरकारान म्हणजे कितें तरी बंधन दवरपाची आवश्यकता आसा. नाजाल्यार परत एकदां ही कोवीड पसरत रावले आनी उरले ते लोक, काही एक विशिश्ट धर्म आसा, ह्या धर्मांत वॅक्सिनेशन घेना. हे कित्याक घेना हे सरकाराच्या माध्यमांतल्यान त्या धर्म प्रमुखांक मेळून हेचेर विचार विनिमय करपाक जाय. जे ह्या धर्मांत जे शिक्षीत लोक आसात ते वॅक्सिनेशन घेतात, जाल्यार अशिक्षीत लोक आसात जे लोक लेबर काम करतात, अशे लोक ह्या हातूंत कित्याक घेना हाचेर विचार विनिमय करपाची आवश्यकता आसा. आनी ते करप अत्यंत आवश्यक आसा. नाजाल्यार तांचे मार्फत हो कोविड-19 परत पसरपाक लागता. ज्यो गेटी आसा न्ही त्यो केन्ना पर्यंत ओपन करपाचे अशें म्हणटात, म्हणजे आमच्यो बॉर्डरी ज्यो आहा पळय. आज मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद दवरल्या. बॉर्डरी ओपन करचे की ना हे ताणें डिसायड करपाचें. पूण जे रिस्ट्रिक्शन ताणें काही प्रमाणात दवरलां ते रिस्ट्रिक्शन ताणें काही प्रमाणात चालू दवरपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल मार्केट ओपन केल्यार आपूण सकाळच्या वेळारूच मार्केट ओपन करपाचें किंवा विकली 3 दीस ताणें मार्केट ओपन करपाचें. आनी जर येता कदाचित खंयच्याय गांवांत किंवा शहरांत एका विशिश्ट प्लेसीर जर कोणी सापडले जाल्यार ते इमिजिएट थंय एक्शन घेवपाची गरज आसा. दुसरी गोश्ट, इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे फ्रंट रनर जो आसा ताका हातभार लावपाची आवश्यकता आसा. ताका आउट ऑफ वे वचून हे वॅक्सिनेशन आसा तें दिवपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल अशें खूब दुकानांत आसणारे फ्रंट बॉयज जे पुडयो बांदतात, फार्मासी असणारे पुडयो बांदतात, तेन्ना आमच्या पुरोहीत वर्ग जो प्रत्येकाच्या घरा वचून कितें ना कितें करता. त्यानंतर जे लेबर लोक आसा ते घरकामाक लागून प्रत्येकाच्या घरांत वता आनी थंय परत भुरगीं आसता. त्या भुरग्यांक न्हाणोवपाचें सुद्दां काम हे लोक करता. आनी ते सगळें जर करतलो जाल्यार फ्रंट वर्कर्स म्हणून आसा ते सारके डिफायन करपाक जाय. फ्रंट वर्कर्स डिफायन केल्ले ना. खुबशे फ्रंट वर्कर्स आज फाटीं पडल्या आनी बॅक वर्कर्स फुडें येवन वॅक्सिनेशन घेता. आनी हें बंद जावपाक जाय. बॅक वर्कर्स लोकांक दिवपाकूच जाय, पूण फ्रंट वर्कर जे आसा तांकां पयलीं दिवपाची गरज आसा. तातूंत सगळे ह्यो ज्यो कामां वचपी लोक, देन जे पुरोहीत वर्ग किंवा पसऱ्यार काम करपी, मॉल तर बंदूच दवरपाक जाय. आजून पसून मॉलांत परमिशन दिवचें की ना हें मुख्यमंत्र्यान म्हळ्यार. दुसरी गजाल, काही गोश्टी तांणी मोठी मोठी हॉटेलां आसा, कॅसिनोज आसा तांणी केले आतां, पूण एंटिजन टेस्ट करून तांकां जर परमिशन दिलें गोंयांत येता आसतना 48 hours 96 hours
ताजे वॅलिडिटी आसता. ह्या 96 वर्सान सादारण 800 ते 1200 रुपया तांचे हे आसा. हें जर परमिशन तांणी काडपाक लायलें आनी तो जर टेस्ट करून खंयच्या मेजर क्लब्स आसूं, कॅसिनोज आसूं किंवा हेतूंत गेलो जाल्यार म्हाका दिसना म्हणजे कोविड-19 पसरतलो असो.